Sorbispora eklesevo Sasna sasna lomatuka Sorbispora eklesevo Sasna sasna lomatuka Tu bowardo tu borbeda Tu chimoima sogea kwanta Tu bowardo Sorbispora eklesevo Sasna sasna lomatuka Sorbispora eklesevo Sasna sasna lomatuka Moro pritu akososa Subirosna ucideva Moro pritu akososa Subirosna ucideva Sorbispora eklesevo Sasna sasna lomatuka Sorbispora eklesevo Sasna sasna lomatuka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय असू तुमचे सवय असो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमच्या गोंयच्या महाधर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याची सांत जुजेवासाची दोबाजीक परब आमी समारंभता. ह्या गौडीक वर्साचो विशय मनान दवरून हो विशय विंचून काडला. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हांव सगळ्यांक सगट जालो. जेजू सूर्य आनी हांव चंद्री म्हणून सांत जुजेवासान सेवेत चाकरेचो आकार घेतलो आनी साद्या जिविताचे वेगवेगळे भेस आपणावन पिडेस्तां, असोक्तां, पातक्यां आनी अनभावार्थ्यां सवें तो सगळ्यांक सगट जावन देवाचो मोग सोमेस्त पोरजेक उक्तो केलो. ह्या आधुनीक काळार शुभ वर्तमान परगट करूंक, भावार्थ सांबाळूंक आनी तो जियोंक आमकां एक व्हड आव्हान. आनी आमच्या आस्कार्या जुजेवासा भाशेन जेजूच्या शुभ वर्तमानाची धिरादीक परगटणारां जावंक बापाचें बोड आमकां हे परबेच्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. भयणी भावनो, सगल्यांक तुमकां माई मोगाची उकार. आज व्हडा खुशालकायेन आनी अभिमानान आमी आज आमचे गोंयचे पुता भाग्योन जुजेवाजाची दोबाजीक परब समारंभता. आमकां गोंयकारांक तशेंच श्रीलंकेंत आशिल्ल्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक एक व्हडलो दोबाजो आयज. कांय वर्सां फाटीं भाग्योन बाब पोप फ्रांसीस श्रीलंकेक येवन जुजेवाजाक भाग्योन म्हूण पाचारलो आनी तितून तान आमी सगळीं व्हडली दोबाज्यान आनी खुशालकायेन हो समारंभ करता आमचे गोंयचे पुताचो. आमचो एक आस्कारी जो आमच्या गोंयचे बसत आनी गोंयकारां बसत एके भाशेन बापा कडेन विनंती करता. आज खुशालकायेन ईदाची परब समारंभताना आमच्याय जिविताचेर नदर मारून देवान आमकां एक एकल्याक आपल्या पुता जेजूच्या बरी खबरीचे परगटणार केल्यात. ही जबाबदारी आमी बरे भाशेन पाळून हे मिसांत कृपा मागतना भाग्योन जुजेवाजाची शेकाय ताचो आदार आम्हा सगळे गोंयकारांक, सगळे संवसाराक शिंपडलेल्या गोंयकारांक मागुया. हे मीस हांव तुमचे बसत भेटयता, सगळे ताळगांवकारां बसत भेटयता. तुमचे एक एकल्याचे इंतसांव तुमी घेवचे
आनी आमचे समेस्तांचेर भोग करून जेन्ना आमी ताळगांव 480 वर्सां आमच्या भावार्थाची समरमता ह्या भावार्थांत आमी सदांच वाडून मागुया आज वेडिंग एनिवर्सरी डोनाल्डो आनी रासिफा कोस्टा भयण रासिफा कोस्टाचो आज वाडदीस तशेंच मागुया आज वेडिंग एनिवर्सरी कामील आनी इल्डा फाल्कांव तांचे पासत मागुया आनी आपलो वाडदीस तशेंच आपलो लग्नाचो दीस पाळटल्यांक बापाक उबारुया आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक आनी आमच्या सगल्या जाणट्यांक भाग्योंजयाच्या आदारान आशिर्वाद मागुया. हांव पातकी सर्वोदयदार देवाक आनी तुमकां वावडून म्हजो सगळ्यांक सांगूंक सांगता हांवें जायतीं पातकां केल्या अमोचो प्रात अमोचो व्हडो प्रात ह्या पासो मागीर सदांच संकार बरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावभयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता. सर्पद वेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर प्रिसा काकलूत कर प्रिसा काकलूत कर प्रिसा काकलूत कर प्रिसा काकलूत कर सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत Voivam Deva, tu sorgi, ani shantika jai shansari, Sarvesvara Deva, Sarvi Janaya, Sodurveda Deva Baba, Ami tuka namaskar kurdam, Ami tuka dinasam, तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही दुःखा वागंता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या येत्या सुदा सोम्या देवाची शिडी संसाराचे पाठाय आमची काकूत कर तू बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र सांगता देव बापाचे मोहीम जेजू Krista, et nostru Domini, et nostru Iisus, et nostru Mărturismul. Amen. प्रार्थुया आमच्या एक एकल्याची इंतेसावां बापाक उबारुया भाग्योंजवाजाची मजतीन सर्वय आत्मीक देणी आमकां फाव जावंक मागुया. देवा
तुझ्या याज्ञिका बागेवन जुजेबाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमापुऱ्यान पोर जोडायलाय. तुज्या चाकरान देवाचे उतर पोरगोटलोले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलेले तुजे पोरजेचेर दिश्ट घाल. ताचे मोजतीन आमचो भावार्थ ओदीक ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणान. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमियास हिल्क्याचो पूत याज्ञिकी घराण्यांतलो. आनातोत शारांत बेंजामिनीच्या प्रांतांत रावतालो ताची ही उतरां. सोरेस्प्राचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यांत तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हटलें, सोरेस्प्रा पळय, हांव उलोवंक नकळो. हांव एक भुरगो. पूण सोरेस्प्रान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय ताका सांग. तांकां भियोनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सोबे हांव आसा. उलयता तो सोरेस्पर. तेन्ना सोरेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडूंक उडोवंक, विबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी ओपूंक सगल्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आयज हांव तुका अधिकार दिता. देवाचें उतर. देवाचे ओडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हजें वोट सोरेस्प्रा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हणुया, म्हजें वोट सोरेस्प्रा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. तुका शरणा येता सोरेस्प्रा. म्हाका केदींच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय. म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवन आयक. म्हजें तारण कर. जबाब, म्हजें वोट सोरेस्प्रा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सोरेस्प्रा म्हजें खडप जा. म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा. म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नश्ट्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजें वोट सोरेस्प्रा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दुनिया, तूं एकलोच म्हजो बरवासो. म्हजे तोरणे पिरायेरतान तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतान तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब, म्हजें वोट सोरेस्प्रा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हजें वोट तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दिसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजे तोरणे पिरायेरतान तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यान तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब, म्हजें वोट सोरेस्प्रा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. पागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला.
जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बरोबर हांव जुदेव जाला. सुमूर्तिकाल आसलेल्यांक जोडून घेवंक जोरी हांव सुमूर्तिकाल ना तरी सुमूर्तिकाल आसलेले परी जालो. तशेंच सुमूर्ती विरेत आसात तांकां जोडून घेवंक जोरी हांव देवाचे सुमूर्ती विरेत ना आनी क्रिस्ताचे सुमूर्ती काल आसा तरी सुमूर्ती विरेत आसलेले परी जालो. अशोक्तांक जोडून घेवंक अशोक्तां बरोबर हांवूय अशोक जालो. थोड्यांक तरी कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोत जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव कोत्तां. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडपकार सगळी उबी रावून उद्गाराचे गायन गावया. B11 पान 28 B11 पेज 28 आमी दुसरो श्लोक गावचो. Sorry, सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. हाचे उपरांत सुमयान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हळें, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. हे पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुणी मोळणीक वावराडी धाड म्हूण मागत वचात. पूण ल्हानग्या मोदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दुरात. बोक्षें वो बुती वो वाणू व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरांत भितर सरशात जाल्यार हे घराक शांती अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेली मनशां तुवें आसतीत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली ना तर ती तुमचे थंय परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियात तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घराघरी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें जेवात. तुवें आसतीत ते वायटकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमचे थंय येवचें जालें अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. भयणी भावांनो, आज खुशालकायेन आमचें गोंय दामावंदीव आनी श्रीलंकेचो लोक भाग्योन जुजेबाजाची दोबाजीक परब समारंभता. फॉर अस इट इज अ सोलेमनिटी. कारण हो आमचो पूत, हे गोंयचो पूत आपलो भावार्थ दुसऱ्यांक दिवंक गेलो
भाग्योंत जुजेबाज श्रीलंकेक वचूंक आनी थंय भावार्थ परगटूंक ताका सोंपें जालें ना. ताचे काळजांत आसलेलो हो भावार्थाचो जळटो उजो कितेंच करून ताका आडोवंक जालो ना. आनी देखून आज श्रीलंकेचो लोक ह्या आमच्या गोंयकार पुताक लागून आपलो भावार्थ न्हूच जियेतात पूण आपुणूय पोरगुट्टात. बाबुडीनो, आयचे देवाचें उतर भाग्योंत जुजेबाजाक लागता तसलेंच पवित्र सभेन विचून काडलां. आमी आयकलां जेरेमियास ताचे आपोवणें, जेरेमियासाचे आपोवणें आनी जुजेबाजाचे आपोवणें आनी आमचे एक एकल्याचें आपोवणें तशेंच कितें. देव आमकां एक एकल्याक विचून काडटा. आमच्या आवयच्या कुसव्यांतूच आमकां संस्कारता. कितले अजापांनी बाबा मडिनो आमी आमच्या आवयचे कुसव्यांत आकारून येता. ईच चायल्ड इज अ न्यू थॉट ऑफ गॉड. ईच चायल्ड इज अ मिरेकल ऑफ गॉड. देवूच आमकां आमच्या आवयच्या कुसव्यांत आकारता आनी विचून काडटा. जायते फावटी आपोवणें आमी ओडकोता आनी आपोवणे प्रमाणे जियेता. जायते फावटी आमी आपोवणें आमकां विचून काडल्यात म्हूण ओडकोना आनी तेन्ना आमच्यानी तें जिवंक जायना. जेरेमियासाक देव सांगता, हांवें तुका तुज्या आवयच्या कुसव्यांतूच विचून काडला. तुज्या आवयच्या कुसव्यांतूच विचून काडला. तूं जल्मता तुका हांवें संस्कारला. हांवें तुका आपयला आनी हांवें तुका पाठयला. अशेंच कितें भाव मडिनो जुजेबाजाच्या जिवितांत घडलें. ताका विचून काडलो. देवान ताका आपयलो एकेरीत कामा पासून आनी ताका पाठयलो. आनी बेस बरे भशेन ताणें हें आपलें आपोवणें स्विकारलें आनीक जेजूचें राज परगटपाचें काम बेस बरे भशेन केलें. आनी देखूनच भाव मडिनो ताका लागून जेन्ना प्रत्येक गोंयकार लोक श्रीलंकेक वेता, श्रीलंकेचो लोक यादनीक बेस खुशाल जाता. एके भाशेन ह्या आमच्या गोंयच्या पुताक लागून आमकां मान दितात. तुमचो एकलो तुमचे भाशेन आडामासाचो आमच्या गांवांत येवन आमकां भावार्थान वाडूंक शिकयली. भाव मडिनो, देवान आमकां विचून काडल्यात. एक एकल्याक विचून काडल्यात. जावं ते मागीर आमी आमचे फॅमिलींत कुटुंबांत आवय बापूय कशी, भुरगीं कशी. द लॉर्ड हॅज चोजन अस, एवरी वन ऑफ अस. Nobody comes into the world by chance. We are all chosen by God. In our mother's womb we are formed. आनी हें व्हडपण आमी सदांच मनांत धरूंक जाय. आमी सगळीं देवाची अपुरबायेची भुरगीं. मागीर आमी वाडटा वाडटा तो आमकां आपयता, एक एकल्याक आपयता आनी आमकां एक एकल्याक गुणांनी भरता आपले खास कामा पासून. जुजेबाजाक ल्हानूच आसतना ताणें बोल्लो कसले देण्यांनी. फ्रांसीस शावियराक जावं ते मागीर फ्रांसीस आसिजाक जावं तो मागीर इनास de लोयोला संवसारी नदरे मुखारल्यान तांकां आपयलें ना ती वाट सोडात, ही वाट घेयात. आनी तांणी मानून घेतले. जेरेमियासाक सांगलें, भियेनाका, भुरगो म्हणिनाका, हांव तुजे बरोबर आसा. हांवें तुका आपयला म्हणटूच हांव तुजे बरोबर आसाच, तूं एकलो आसचो ना. तो म्हणटा म्हजे लागीं उलोवंक जायना, हांव कितें उलयतलो. जुजेबाजानूय म्हणयतालें श्रीलंकेक हांव तांची भास नगो, हांव तामील नकळो, हांव
तांची भास नको, श्रीलंकेची भास नको ना. जुजेबाजाक बापान सांगले, हांव तुजे बरोबर आसा, हांव तुजे बरोबर. शिनालीस भास हांव दाखयतलो तुका, तामील भास हांव शिकयतलो तुका, तूं वच, हांव तुजे बरोबर आसा. At every moment of his life in Sri Lanka, Josebaz experienced the presence of God guiding him. And देखून तो भियोंक ना. आमच्या गोंयकारांच्यांनी थंय गेल्यात फेस्ताक, एक कपेल बांदला कॅन्डी वाठारांत एक सेमिनार आसा. हे सेमिनारीक तेंकून एक मोडकुलें कपेल आसलें, तें कपेल आतां नवें बांदलां, तुमी पेपराचेर वाचलां आसतलें. आनी कॅन्डीतान तो कोलंबो येतालो, निगांबो येतालो, चलून रानांतल्यान ताका धरून भोंवताले, रानांतल्यान येतालो. भियोंक ना तो. गॉड वॉज विथ हिम, आय एम विथ यू. हें आस्वासन बांबुडीनो भाग्यून जुजेबाजान अनुभवलें. आनी ती रानां ते काळाची 17व्या शेंकड्यांतली. आज कोलंबोसान कॅन्डी वचपाक बाय कार अबाउट 3 hours, 3.5 hours. आज रस्ते जाल्यात. जुजेबाज चोरयां रातचो वयतालो, रातचो वयतालो. कॅन्डी जावन निगांबो आसलेले क्रिस्ती भावार्थ्यांक मेळूंक, तांकां मीस करूंक, तांकां भावार्थ दिवंक. केन्नाच ताका सोरपांनी घास मारलो ना, केन्नाच ताका जनवरांनी खालो ना, त्रास दिले नात. कित्याक गॉड वॉज विथ हिम, आय एम विथ यू. जेरमियासाक सांगलेलें, जुजेबाजाक सांगलें, हांव तुजे बरोबर आसा. आनी देव बाबुण्यो आमचे बरोबर आसा, एक एकल्या बरोबर आसा, आमकां एकले सोडिना. ताचो वावर करूंक आमी बावतिजमाच्या दिसाकतान जेजूचे त्रिएक कामांत वांटो घेतला. विथ जीजस वी आर प्रॉफिट्स, विथ जीजस वी आर प्रिस्ट, विथ जीजस वी आर किंग्स. हे तिनूय भागांनी आमी वांटो घेतलेलो आसा. हे तिनूय कार्यांनी आमकां वांटो दिल्लो आसा. हो वांटो जुजेबाजान अडकलो. आनी जुजेबाज आपल्याक पाठयलो म्हूण इतले पयस पावलो. आनी मोगान जेजूची बरी खबर ताणें पोरगुटली. बांबुडीनो आज आमकां व्हडलो अभिमान. वी मस्ट टेक प्रायड that one son of Goa could do so much in those days for the people of Sri Lanka. खुशाल जावया, देवाक आर्गां दिवया. आनी आमकां एक एकल्याक देवान दिल्ले मिसांव हे संवसारांत पाडूंक जाय. आमी घडये घोराब्यांत आसां, आमी घडये ऑफिसांत काम करता, आमी घडये खंय तरी आसूं, आमकां देवान वेंचल्यात, आमकां देवान आपयल्यात आनी देवान आमकां पाठयल्यात. ताचे बरी खबरेचे गोवाय जावं. जेजून दोगांक पाठयले आनी आपली शांती आनी आपलें बरेपण विस्तारूंक धाडलें. बोडलीकारांक बरें करूंक, गोराब्यांत शांती पुरगटूंक आनी देवाचें राज पुरगटूंक ताणें दोगांक धाडलें. आनी ते खुशाल जावन जेजूक सांगूंक येतात, तुजे नांवान आमी देंवचार काडले, तुजे नांवान आमी पिडवंतांक बरें केलें. देखून जेजू म्हणटा, बापा हांव तुका दिन वाचतां. तुवें स्वर्गाच्यो गूट जाणारांक शाण्यांक न्हय पूण साद्यांक उक्ते केले. हे पळय सादे म्हजे शीस तुजी बरी खबर पुरगटूंक आनी तुजी कृपा वांटूंक गेले. बांबुडीन असलेंच काम आमकां एक एकल्याक दिल्लें आसा. आज जुजेबाजाची परब करतना खुशालकायेन हे बरी खबरेचे गोवाय आमी जावं. आमकांय देवान विचून काडल्यात, आमकांय देवान संस्कारल्यात, आमकांय देवान आपयल्यात आनी देवान आमकां पाठयल्यात म्हूण ओळखून उर्बेन आमी सगलीं हो वावर फुडें व्हरूंक
आधार मागूया. उभी राहूया आणि आमचो भावार्थ सांगताक आतां उचारुया. जो भावार्थ श्रीलंकेक जुजेबाजान भिरांत नासतना मोगान पुरगुटलो. सोत मानता देवाक देवाक सर्ववेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या असताना आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुत्राक आमच्या सभ्य तो पवित्र आत्म्यावरवी गोरवी सांबाळलो. आंकवार मारयेंत ताणें जल्मलो. पावसाळ्यात गाल ताणें कोसले. ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो अंधकारांनी गिबिलो. तो मेल्ल्या मदीं देवलो. तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गाक चडलो. पदवीदार देवा बापायच्या उजव्याक बसला. तुवें जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकांचे मोक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. भाव भयणीनो, थोडी आमची मागणी आज भाग्योन जुजेबाजाचे परबे दिसाक कालतिकायेन बापाक उबारुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्मानी आनी पाद्रींनी आपल्या हाताखाल आसलोली पोजीप बराबर भाग्योनपणाचे आवंडे आनी अंतरेक काळजान बाळगून दिसपट्या जिवितान भाग्योनपणांत वाडूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची गापूत कर. आमच्या सरकारी वडिलांनी आमच्या देशाची उस्मिताय आनी खाशेलेपण वळखून सगळे तरेचे सोंपेपणां फावो केल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची गापूत कर. सान जुजेबाजान लोकां मदें धर्माचो वो जाती खातीचो भेदभाव करिनासतना सगल्यांक सोगोट जालो. ताचे देखी शिकवणेन आनी जिविताचे चाली प्रमाणे आमचे क्रिस्ती जिवीत जेजू सुर्याचेर दोळे घालून काळोखी संवसारांत चोंद्रिमा पोरी उजवाड जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची गापूत कर. हांगा हाजीर आसलोल्या सोमेस्तांचेर सान जुजेबाजाचे मुजोतीन देवान सुबाम बेसावां वतूंक आनी आमचे मदें आसलोले भेदभाव वेगळोचार आनी हेर तरेचे सूर वायट उमटून काडूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची गापूत कर. मोगाळ बाप्पा भाग्योन जुजेबाजान आपलो जीव खोडचिलो. श्रीलंकेच्या लोकांक ताणें भावार्थ पुरगुटलो आनी थंय भावार्थाचें बी ओंपलें. तें आज व्हडलो रूख जालो. श्रीलंकेच्या तशेंच गोंयच्या सगल्या भावार्थ्यांक कितें तुजो आशिर्वाद दी आनी भाग्योन जुजेबाजाचे विनवणेन अदीक आनी अदीक आमकां तुवें विचून काडल्यान, आमकां तुवें आपयल्यात आनी पाठयल्यात म्हूण आमच्या मनांत घट रिगोय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. बसी. भेटून एक आमी गायन गावया. रुपये भांगार मागिनाय. C30 पेज 41. C30 पेज 41. रुपये भांगार मागिनाय. आख्खो संसार तुजो साहेबा. आमची काळजां तुका जाय. उशीर हो दिता तूं
आमची काळजा उबारता तुझ्या मोहात मेळटा आमची काळजा उबारता तुझ्या मोहात मेळटा आमची काळजा उबारता तुझ्या मोहात मेळटा आमची काळजा उबारता तुझ्या मोहात मेळटा. उभी राहूया. बहिणी भावांनो, आमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बाप्पाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. या तुमच्या आपले बलिदान आपल्या मनात आणि बहिणीत आमच्या आणि आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेश्वर मागून घेऊन स्वर्गीच्या बाप्पा, भाग्योन जुजेबाजाचे पोरबे दिसाक हें बलिदान आमी तुका भेटयता तें तूं मोय पासान मानून घे. तुजे मुखार हें बलिदान सोडूं तें आमकां स्वर्गीची देणी जोडून घेवं आनी हेरां मनशांक तुज्या क्रिस्ती कुटुंबांत ओडून हाडूंक आमचेच जिवीत जेजूचो स्वादीक पोरमोळ जायसो करूं हें आमी मागता क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वराक उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा, सरपदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो जुजे वाज तुज्या भक्ताच्या मनाक आयची परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फाव करताय. ताचें पुण्यवून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागणेच्या आदारान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसारल्या तुझ्या वैभवान तू स्वर्गी तुका जोजो सर्वेश्वराचे नावी घेता थागासो ओ स्वर्गी तुका जोजो. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जाता आसतना कावस घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. म्हज्या रगताची कावस नव्यानी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसोनी मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्ताचो गूट पोरगुटुया. Gesù vero, Gesù ci mozzarà, Gesù la vero, Gesù vero, Gesù ci mozzarà, Gesù la vero. बाप्पा,
बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काळ सुखां समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कुळन रगत तेले आमा समेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय खोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वराक की पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बेश साहेबान सगळी यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव म्हणीची काकलूत कर तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जावन आज भाग्योन जुजेबाजाची परब करतल्यांची आपापल्या घरांनी रावन ह्या मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोमृत भाग्योन जुजेबाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणान जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं जरा सांखायो तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची गेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेश्वरा सुरवायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपात कंदली सुटोय आनी सर्वा कंदांतली वाटाई सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दौडनुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे प्रमाणे तिका शांती दी तो सिकाय कोटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयता सासणांच्या सासणान जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतली आमी सुभागी सुम्या ती म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना म्हज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली तुका आमची गरज जेजूक आमच्या काळजांत शेवतना गायन गावया D40 570 आणि 1 D43 पेज 71 तुका आमची गरज जेजू सर्वनारा Chico
तोशे सहने तोशे आमी तुका तुका आमची वाडो जेजू सोडणारा तोशे सहने तोशे आमी तुका प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमचे बोमोगाळ बाप्पा, तुझे पवित्र सभेचे सांदे आमी जावंक पावल्या देखून भाग्योन जुजेबाजाची परब संतोषान आमी समरुमता आनी ताचे भाशेन तुवें आमकां विचून काडल्यान आमकां आपयल्यांत आनी आमकां पाठयल्यांत म्हूण ओळखून हे जेवणाच्या बोळान आमचें जिवीत दिसान दीस अदीक खरें क्रिस्ती जिवीत जावं दी आनी हे परी ओ क्रिस्ती मनशाक आमच्या भावार्थाची ओळख दिवन जुजे भासा भाशेन स्वर्गी राजान सासणाचें सूख भोगूंक आमकांय पावय म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भयणी भावांनो, फादर हेस्टन, फादर डॉमिनीक, फादर ब्रिटो, म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक आज भाग्योन जुजेबाजाच्या फेस्ताची उनुनीत पोरबी हॅपी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू. जुजेबाजान आपल्याक मेळिल्लो भावार्थ श्रीलंकेच्या लोकांक दिवंक गेलो. आमच्या जिवितांत हे भावार्थाक गोवाय दिवंक ताचो आशिर्वाद आमचेर मागुया. आज सांजे 6:30 वाजता आमचें तिसरें अधिवेशन, थर्ड सेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द PPC सोंगल्यांनी वांटो घेवंक मागता. आज आमचे बरोबर फादर ओनाजीस डिक्रूज ओल्ड गोवासान सेंट जोसेफ वाज स्पिरिच्युअलिटी सेंटर हांगाच्यान येतलो. 6:30 वरांचेर आमी ह्या अधिवेशनांत वांटो घेवया. सोनवारा दिसाक 20th जानेवारी आमचो यूथ फेथ, आमच्या तरणाट्यांचो दीस. जायतीं वावुरल्यांती आनी वावुरतात. सांजे 7 ते 10:30 पर्यंत आमची कार्यावळ आसतली. तरेतरेचे जोमे तातूंत वांटो घेतले. आमी सगळीं वांटो घेवंक मागता. आमच्या तरणाट्यांक आमी उर्बा दिवया आनी आमचें आजीरपण दाखोवन ते पवित्र सभेचे जिवाड सांदे जावंक हो तांचो वावर आमी स्विकारुया आनी तांकांय आमी भावार्थांत नेट दिवया. तुमी सगळीं येतली म्हूण आमी आस्त बाळगिता आदी फुडेंच देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडपकार. कास देव बरें करूं म्हणटा हांव. आमचो मेस्तिरी भाव सांतान दर शुक्राराक चुकयनासतना जुजेबाजाचो तिर्स तो करीत येता आनी ताच्या काळजांत आनी ताच्या जिवितांत आशिल्ली भाग्योन जुजेबाजाची भोक्ती आमकांय वाडोवंक ताची खोशी करीत भाशेन आज हे फेस्ता दिसाक आमच्या भाव सांतानाक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचो वावर दुबाविणे भाग्योन
सुसेवाजाची मोजतीन सुफोड जातलो. देवान ताका बरी भलायकी दिवंक मागता. शेवटाक गायन गावया. झुजे वाजा आमच्या भावा. यू 35 पान 249. यू 35 पेज 249. भागीभूत झाला आमच्या भावा. विरोध्यां तुझी मजत मागोय. साक्षी दिऊ जेजू बापाय पोसू पुरविनो आमकां जातोय. पिडा भोगून दुखोत कितली तुका पूस मळार बुजोर जोडोय. मिलोरान मिलतान इश्टान बोयरान आमोरान शांती बहु जोमोय. तुझे वाजा आमच्या बाबा. तुझे पासून आर्गा मोयवा. बाबा जेजू पवित्रज्ञा आर्गा मोयवा. सासरान सासरान. तुझे वाजा आमच्या बाबा. तुझे पासून आर्गा मोयवा. बाबा जेजू पवित्रज्ञा आर्गा मोयवा. सासरान सासरान.